a renowned physician. Late Steel Lieutenant General Christopher A. Barreto, PVSM retired, Corps of Engineers, Madras Engineering Group, and brave son of Goa. Film, theatre, music, performing arts, martial and literature. Late Steel Lakshman Pai, an fighter, recipient of the prestigious Padma Shri, Gomantai Bhushan, and Lalitka Academy and Nehru Awards. Late Sri Rajiv Kapoor, veteran film legend. Late Srimati India Clara also dies, noted theatrist. I request the members to give 1 minute silence to all these people. Boundary motion. Speaker sir. Speaker sir. Galle assembly. हांवें एक सजेशन्स केल्लें हावसा. OBTAचेर तुमी मांडटात पळय. I had suggested when a member of the house passes away, his obituary should be separately done. And members of the house must get an opportunity to speak. Many of us might have worked with the member. So I think at least next time, now suddenly we have stood for 1 minute. But next time please keep this in mind. Because many people must have wanted to speak for Mr. Zadia. No, this with many of the members. So, at least, Speaker sir, आम्ही तुम्ही मांडता असतानाच एकच सेपरेट करा. You should do it separately for member of the house. Please make it a point. No. Once I agree with the honorable leader of opposition in the sense that you have to treat the former members of this August House differently. Even I had a great wish to speak about Harish Anna Dante, who was called at one time the giant killer when he defeated a former chief minister. So many things I wanted to say. But suddenly I also saw you getting up and we had no chance. So let this be the practice in the House as a matter of convention. So it means the members of this August House who have passed away, let it be listed separately. We definitely would like to speak on them. Otherwise, it's like a grave injustice by this August House to former members of the August House. Move a single these. Next time, whenever somebody passes away, move a separately. Can we take it tomorrow? Special? No. It become very. We have already. Reverse guiding election. No, because we brought it to the notice, we have reversed the decision. It will create further the. Noted. Sir, I move that this House congratulates. This House unanimously congratulates senior leader, ex-chief minister, ex-speaker, ex-leader of opposition, Shri Pratap Singh Raoji Rane, for his successful 50th year as
as legislator of Goa Legislative Assembly. He has immensely contributed for the overall development of the state of Goa. He has always worked for the upliftment of downtrodden. His long career as the member of Legislative Assembly will always inspire the upcoming leaders. He has always performed his duties with dignity, decorum, discipline, by respecting the values and principles of democracy. On 24th March 1972, Sri Pratap Singh Rane entered the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu. Today, he is entering the 50th year of his outstanding career as a member of Goa Legislative Assembly. On this memorable day, when he is setting one more milestone, this House congratulates Sri Pratap Singh Rane with good health, happiness, peace, and long life. The motion is before the House. Anybody like to speak? We'll start. We will get half an hour. We will get half an hour. Half an hour. Because the longest serving legislator, ex-CM, सगळे उलोवंक सोदता. Okay, we will allow 1 hour. अजय माशे बरोबर. तुम्ही मग बोलला ना शेवटी तुम्ही शेवटी बोला. प्रेम दाखयल्याबद्दल तुमकां धन्यवाद दिता. तो टायम हो म्हत्वाचो टायम आसा आनी just saying good things about me or bad things, whatever you want to say, you can say it outside also. In the house, if you want to, they are already, when I went here after during the break, you have congratulated me, so many of you. So I thank everybody. आणि उलोवपाचें कितें तरी 50 वर्सां टायम जातलोच. टायम विल पास, नॉट वेट फॉर अस. तेन्ना म्हाका हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां बिजनेस ऑफ द हावस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. गिव इट मोर प्रायोरिटी. स्पीकर सर, हांव सरकार सायडींतल्यान माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे यांच्यानी जर तशें म्हणटा आसत जाल्यार हांव सरकार सायडींतल्यान सरकारांतले सगळे जे जितके म्हाजे मिनिस्टर्स आमदार आसा आनी म्हाज्या पार्टी सायडींतल्यानूय बी तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका दिसता गोंय विधानसभेत हो ऐतिहासीक क्षण आसतलो. तेंची 50 वर्सां माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्यांनी आज पुराय केल्या. तांच्या सारकेली 50 वर्सां कोणाक पुराय करपाक मेळत काय म्हाका खबर ना. मेळोय शकता कोणाक, बट खरोखरूच हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या विधानसभेंतल्या प्रत्येक सिटाचेर ते बसल्या. खंयचेच सीट ते बसूंक ना अशें ना म्हणटा तशें. आमदार पासून मंत्री, मुख्यमंत्री, सभापती अशा उच्च पदांचेर ते हांव उबा रावला 2 शब्द उलोवपाक. म्हाका उलोवपाक The person on whom the resolution, so naturally he is proving he has a large heart. So short सगळ्यांना उलयली. नाका ते विषय घेवन तास 2 मिनटां सोपयता. तुम्ही 2 मिनटां उलया न्ही मागीर. म्हणना स्पीकर उलया काय हरकत ना. हांव म्हाजी मागीर उलया न्ही. तुम्ही मागीर सभागृहाचो आदर करतली आमी. सभापती मातशें एक बरो ठराव आज बाब दिगंबर कामतीन आनी सुरवाती हांवें मांडपाचो ठरयलो. बरी प्रथा आमकां सभागृहांत आज पळोवपाक मेळटा. 50 वर्सां चालू जाली.
तांणी विधानसभेचे आमदार म्हणून काम केलें. खरें म्हणजे म्हजी आनी तांची वळख 1980तली 77त येवपा वचपाची वळख आशिल्ली. पूण 1980तल्यान जेन्ना हांवें बिझनस चालू केलो त्या वेळार आज पर्यंत आसचे न्हय कोणी खऱ्यो गोश्टी त्यो आनी तत्वान आनी तत्वनिश्ठान गेल्यार तुज्या सारकें फटींगपण करूना. सवादी माशे म्हाका अभिमान आसा हांव जर 1980तल्यान तांच्या अंडर कामां केलीं, मोठे मोठे प्रोजेक्ट गोंयांत उबे केले, त्याच बरोबर सदांच जे मेन पोर्टफोलियो आशिल्ले ते तांचे कडेनूच आशिल्ले, हेंय लक्षांत दवरा. आनी 1980 ते 85 तांणी केल्लें काम सगळे गोंयच्या लोकांनी जनतेन पळयलां. 85 ते 89 परत ते जनतेन पळयलां. आनी मागीर ती कीड लागली आमकां. ती कीड कोणी लायली तेय हांगा बसल्या. हांव बरेंच उलयतां, हांव कितें वायट उलयतां ते बसल्या म्हणून ते मदीं उलयता म्हणून म्हाका उलोवचें पडलें. ताका उबी रावन सांग मातसो. अरे हांव कॉंग्रेच्युलेशन हांव बरें उलोवपाक येता. ते कीड लावपा हेच आशिल्ले. I think we should at least restrict to speak in a decent way. No question. ते फाटलें काड, हें काड, तें काड, तसलें नाका. म्हजी रिक्वेस्ट सगळे हावसाचे मेंबरां. अति माशे. I'm requesting all of you. Forget about everything. तुमचें नांवूच घेवना. तुजें नांव घेवना. जाऊ रे, चर्चिल, चर्चिल. हांव सांगता. धावलेकारा डिसेन्सी ना जाल्यार तो डिसेन्सी कितें जालो? अति माशे. Kindly maintain the decorum of the house. मी कॉंग्रॅच्युलेट अति माशे. आणि मोशन अशा मनशाचेर हाडला. स्ट्रिक्टनेस कॉन्ट्रिब्युशन इज इमेन्स. दिगंबर बस आता. स्ट्रिक्टनेस हो आमी कोणाकूच कीड लागले म्हणना. सभा राजकारणात कीड लागले म्हटलें हांवें. कीड राजकारणात लागले म्हटलें हांवें. हांवें कोणा पर्सनल कोणाचें नांव घेवना कीड लागले म्हणून. राजकारणात कीड लागली. एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कशें आशिल्लें हें बाब प्रताप सिंग रावजी राणे ज्या लोकांनी काम केलें त्याच्या अंडर पयले 5 वर्सां तांकांच कळटलें. आनी त्या खातीरूच हांव मन बसून सदांच तांचे बरोबर आसा, मन बसून. कारण शेवट एडमिनिस्ट्रेशन हें इम्पॉर्टंट. आमचे खूब जाणांनी हांगा शिकपाक जाय वॉट इज एडमिनिस्ट्रेशन. उलयलें म्हणून जालना. आनी त्या खातीरूच हो म्हाका अभिमान आसा. तांचे अंडर हांवें मोठे मोठे प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. पयलो जो स्पोर्ट्स ग्रावंड जालो आमचो नेहरू स्टेडियम, आय एम प्रावड. उत्तर प्रदेश UP जो ब्रिज बांदलो त्या वेळार तांकां तें काम आनी त्या नंतर सगळें काम हांवें केलां. ते तांचे अंडर. आमी मंत्रुजाचें नांव दिवपाक तेन्ना आमी हें दिलें, पूण तांचें दिवचें अशें हांवें अर्दे हेका अशें म्हणिल्लें पॅविलियन बी आसा तशी. हे सगळ्यो गोश्टी तांच्या मनांत ना. आतां तांणी सांगलें कॉंग्रॅच्युलेशन मोशन आपलें नाका म्हणून. कित्याक अशें सांगणारे खूब कमी आसता. हेच इम्पॉर्टंट तातूंत. आनी त्या खातीर आय एम जस्ट विश्वजीत वॉज नॉट रेडी टू गो टू हीज कॅबीन. लेट अस आस्क हिम. तो आसा ह्या सभागृहांत, ताचें नांव घेता हांव. इतलो स्ट्रिक्टनेस तांचो आशिल्लो. आनी त्या खातीरूच जें गोंयांत एडमिनिस्ट्रेशन जालें 80 नंतर इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ हीम. कोणी कितें म्हणू पूण ह्यो गोश्टी खरी आसा. धरणां कंप्लीट जाल्लीं. भाऊसाहेब बांदोडकार भाऊसाहेब बांदोडकारान योग्य मनीस मोगो पक्ष मार्फत तांकां राजकारणांत हाडलें. आनी तो अभिमान म्हाका आसा. कित्याक ह्या पक्षाचो हांव आजुनूय आमदार आसा आनी ह्या पक्षांतूच हांव मुखार वतलों. आनी ह्याच इतलेंच न्हय तर त्या पक्षांत आसा पर्यंत त्या पक्षांत कित्यायकूय करूना. तेंय घेणे सारकें. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना जी धरणां कंप्लीट जाली त्या नंतर वॉटर प्लांट जे आशिल्ले ते तांणी घेतले. फॉर एग्जाम्पल आज जे सावथ गोवा सबंद जें उदक मेळटा इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ हीम. कारण थंय प्लांट प्लॅनिंग वॉज स्टार्टेड इन 1980 आनी दॅट वॉज द फर्स्ट प्लांट वीच ही हॅज टेकन एट सांगे जे आमचे आतां आमदार प्रसाद गांवकाराच्या हातूंत पडटा. आनी त्या खातीर फूल सावथ गोवा हॅज कम. नाजाल्यार वास्को सारक्या परिस्थिती सामकी बिकट आशिल्ली. त्या नंतर हडजून धरण अर्दवट स्थितीर आशिल्लें.
ते तांणी कंप्लीट करून घेतले. थंय साखरेक प्लांट चालू केलो. साखरेक प्लांट चालू केल्या नंतर अस्नोडा प्लांट केलो. म्हणजे तांचे जे वर्किंग आशिल्लें तें हांगा नोंद करपाक जाय. आनी इतलेंच करना, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आज जे आमकां हांव देव म्हणटालो टॅक्निकल युनिवर्सिटी जर जाली ना जाल्यार हें सुद्दां आमचें वतलें म्हणून तें स्थापन भाऊसाहेब बांदोडकरान थंय केलें. पूण त्या नंतर ताका जी सगळी स्पर्धात्मक हें जाय आशिल्ली तितली, म्हणजे पयलीं कितें आशिल्लें सिवील मॅकॅनिकल आनी इलॅक्ट्रिकल आशिल्लें, हे तिनूच आशिल्ले. त्या नंतर आनी भुरगे कितले आशिल्ले, 20-20 भुरगे आशिल्ले. ते जे टॅक्निकल एज्युकेशन तांणी वयर काडलें ते हेड्स ऑफ त्या नंतर मयेचें पॉलिटॅक्नीक कॉलेज किंवा वेर्णाचें तुमचें इंजिनियरींग कॉलेज, ही सगळीं जी कॉलेजां त्या नंतर जाली ती तांच्या हातासकयल जाली. आनी तोच अभिमान म्हाका आसा, कारण काम करता आसतना तांणी बारीक लोकांक कसो आदार दिवचो हें पळयलें. आनी इतलेंच करनासतना शिस्त पाळ्ळी आनी त्या खातीर एकाच पक्षांत त्या नंतर आजून पसून ते आसा. हेंय आमी सभागृहांत नोंद घेवपाची आवश्यकता आसा. आज म्हाका तांचे हांव मन बसून कॉंग्रेच्युलेशन करता. आनी ताणें आमच्या सारक्यांक सगळ्यांक हांगा सभागृहांत आसा तांकां आशिर्वाद दिवचे. तुमी अशेंच येवन बसून वचूं नाका, आमकां आशिर्वाद दिया. एडमिनिस्ट्रेशनाक खंय फॉल्ट आसा तें सांगा, कारण आज जाता. आजचो क्वेशन सादो सांगता हांव. मॅडमीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा वयलो मिनिस्टर कोण, मोविन गुदिन्हो. हय, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुका विचारपाचो क्वेशन थंय आलो, तो अनस्टार जातालो. तर वॉट इज एडमिनिस्ट्रेशन हें हांव सांगता. कारण तुका न्ही, तिणें तुका धाडपाचो म्हणजे तो अनस्टार जातालो. हें तांच्या हातूंत जातालें, आतां जायना. आनी ह्यो गोश्टी खऱ्यो आहा. तो क्वेशन तुजो आशिल्लो, तो तिका विचारलो, तो अनस्टार जातालो. म्हणजे हो गोंधळ जावचो नाशिल्लो. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयता हांव. आय एम टॉकिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. हे सगळ्यो गोश्टी खबर आसा अशें मनीस सभागृहांतले म्हणजेच प्रतापसिंग रावजी राणे. हांव तांकां देवा कडेन इतलेंच मागतां, तांचे कुलदेवते कडेन इतलेंच मागतां की तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी गोंयची सेवा करपाक आनी आमच्या सारक्याक आशिर्वाद दिवपाक किंवा आमच्या सारक्यांक कितेंय बऱ्यो गोश्टी सांगपाक सदांच तांणी मुखार फुडाकार घेवचो. देव बरें. सीएम आदरणीय, एनी वांट टू स्पीक? Are you allowing all the members to speak? No, the honorable MLA Rane has requested that it is enough. I mean, आपल्या तशें तर करू नाका म्हणून अशें म्हटलें न्ही, अशें म्हणटा हांव त्या खातीर. Then you decide. Then I will speak for 5 minutes. CM can speak for 5 minutes. If you are allowing, everybody will speak. Otherwise, I can speak. He can speak. Like नाला तुका budget बी आहा न्ही. बजेट आहे ते तुम्हाला त्याला एक नाही. He has been requesting to the speaker. No, my request is, please don't shower me with any of these good words from you. But whatever you have wished me during the recess, thank you very much. Just before the first session, and I say that. In that case, I want एक पार्टी लेवलाचेर एज रिक्वेस्ट पार्टी लेवलाचेर तुम्ही उलया, हांव उलयता. इफ चर्चिल वॉन्ट्स चर्चिल, रोहनाक जर 1-2 मिनटां उलोवपाक जाल्यार 2 मिनटां रोहन, काय हरकत ना. Thank you. येस, 2 मिनट. चलो आमी बीइंग एक्स सीएम एक बाब लुईजन फेलरोक दिवया 2 मिनटां उलोवपाक. एक्स सीएम तूं हांव मागीर उलयतां. एक्स सीएम उलयता. हांव उलयतां. Budget हा तुका. Budget please. आमच्या सायडींतल्यान उलय मामीन आनी मागीर बाबू 2 मिनटां. हांव उलयलां. हांव सोड. चल पळय, एकूच काम कर स्पीकर सर, एक काम कर. आतां 4-5 जण उलयता जाल्यार 2-2 मिनटांनी स्पेसिफीक उलय. सगळी हिस्ट्री सांगात जाल्यार खूब जातली फ्रॉम द 1972 टू आतां पर्यंत. हांव तें करता. लास्ट उलयता. ओके, 2-2 मिनटांनी जा. 2-2 मिनटांनी स्पीकर सर. प्रत्येकान स्पेसिफीक उलोवपाचें 2-2 मिनटांनी. सर आयज आदलो मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हाणें 50 वर्सां एसेंब्ली हावजांत
काळी आनीकूय काडलो तो दुबावना आनीकूय येतलो पूण ताणें एड्युकेशनाचेर आनी दुसरे पोर्टफोलियोत खूब बरें काम केलां हांव ताका एकूच मागतां तर आयज तो इतलो स्ट्रॉंग आहा देवाचे आनी लोकांच्या मागण्यांनी तो बरो आहा आनीकूय आमी मागया ताका बरी भलायकी जेन्ना तुका म्हाका दिसता 82 वर्सां जाल्या 120 वर्स पासून रावपाक जाय कित्याक तुगेली जी पळय हेल्थ सांगता ते प्रमाणे तूं उरतलो आनी हांव मागतां जी तुवें सेवा केल्या लोकांची तीच सेवा तुवें मुखार करपाची आनी बरें बरें जें कितें तुजें चिंतनां आहा ती हांव जर म्हणपाची तें बरें करूं. Speaker sir, I rise to join the congratulatory motion raised by our leader of opposition, Sri Digambar Kamath, congratulating our senior leader, ex-Chief Minister, ex-Speaker, ex-Leader of Opposition, Sri Pratap Singh Raoji Rane, for his successful 50th year as Legislator of Goa Legislative Assembly. Speaker sir, म्हाका दिसता राणे साहेब जेन्ना फर्स्ट टायम आमदार जाल्या ताजे मागीर आमी जाल्या आमी we came in life म्हणटा अशें 1972 was a time when he has been the first, he has come in as a MLA and I have been born in 1974. So भुरगेपणाच्यान एक 6-time CM, a person who has brought a lot of laws in place from those days, during statehood his presence being there, कदंबा सारकेली युनिक येवजण गोंयाक हाडून दिवप, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, शेती बाबतींत जेन्ना असेंब्लीन उलयता तेन्ना तो पोट तिडकीन उलयता, ती भावना मांडटा आनी ती शेतकाऱ्यांची खरी कळ कशी आसा ती असेंब्ली फुडें हाडटा आनी वेगळे वेगळे जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू टेक एडवायस फ्रॉम हिम रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ लॉज, मे बी इट इज गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड जावं बाकीचे जावं आनी ताणें म्हाका एडवायजूय दिल्या हाज्या कारणान आनी हें सगळें पळयतकर एक कळटा स्पिकर सर की पयलींचें राजकारण कशें आशिल्लें आनी आतां राजकारण कशें आसा काय म्हणून. I think there's a lot of difference. For earlier assemblies used to be debates in the house and a cup of tea outside. आता debates continue outside. ताज्या खातीर स्पीकर सर असले एग्जाम्पल जे आज आमच्या बरोबर आसात, I think it's a privilege to have him amongst all of us. And definitely जे चेचिल बाबान म्हणलां अशें आनी बाब सुदिनान म्हणलां अशें, his blessings are required for all of us as we think of taking things ahead. It is not possible without experienced learned people like Pratap Singh Raoji Rane, whom हांव ताका सदांच सर म्हणटा कारण रिस्पेक्ट म्हणटा तो स्पीकर सर cannot be bought. Respect comes and that is what he has achieved in as a milestone in his whole career of 50 years. I wish him good luck, health, happiness, peace and definitely a long life like बाब चेचिलान म्हणलां 100 क्रॉस करून 120 तरी जायत म्हणटा पळय, म्हाका दिसता I think we all need to be there to and him to be with us in the long way as Goa progresses. Thank you, Speaker. सभापती साहेब, हो जो ठराव ह्या सभागृहांत हाडला हो ठराव भांगराच्या अक्षरांनी बरोवन उरतलो. खूब आनंद आनी खूब खूश जाता. आमचो इश्ट आनी गोंयचो एक वरिश्ठ नेता आनी फुडारी बाब प्रताप सिंग रावजी राणे त्या ह्या सभागृहांत भितर सरल्याक आज 50 वर्सां भरतात आनी ह्या 50 वर्सांक जो तांच्या हातांतल्यान वावर जाला, काम जालां, कार्य जालां, कांय पावलां फुडें मारल्यांत ते आमच्या गोंयच्या इतिहासांत in the history of Goa, it is a very proud history of Goa. आमदार म्हणून नात्यान काम केलां. Your actions, your behavior was exemplary today and for the future generation. मंत्री ह्या नात्यान जो वावर केला
गोंया स्वातंत्र्य मेळ उपरांत एक नवेंच मार्गदर्शन आमचे मुखार आयलें. खुबशे नवे नवे कायदे आयले आनी हे कायदे हाडपाक बऱ्यांतलो बरो वांटो बा प्रताप सिंग रावजी राणेचो जावन आहा. शेकी म्हजें बरें नशीब. 1980 वर्साक जेन्ना हांवूय नवो आमदार जालो, I was just 26 years old at that time. आमचें नशीब आमकां बऱ्यांतली बरी लिडरशीप मेळ्ळी काँग्रेस पक्षाक. हे गोंयांत गोंयकारां पासत गोंयचे पासत बरो वावर करपाक आनी ताच्या लिडरशिपा खाल आयज जरी तर आमकां कितें दिश्टी पडटा, द क्रेडीट गोज टू हिम. हांवूय म्हजी छाती फुलोवन सांगता, आय एम व्हेरी प्राऊड to have been elected for the first time in 1980, so I could work under him, under his leadership, and bring many legislations, many steps. I don't want to mention it over here. शेकी सभापती हे नात्यान काम करपाक तुमकां संदी मेळ्ळी. I think whoever sits in that August chair should take the example of Mr. Pratap Singh Raoji Rane before taking any decisions. So that was the sacred place, ultimate place, where he finally sat there and brought honor and dignity for that august chair or the august post. As a चड उलोवपाक सोदना, पूण एकूच सांगो सोदिता. हांवें म्हणलां his tenure represents the glorious history of Goa. केन्नाय आमी तरी एक पक्षांत आशिल्ले, एक सरकारांत आशिल्ले, खुबश्यो चळवळ जाल्यो आनी ह्या चळवळींतल्यान खुबश्या लोकांक भोगचें पडलें, सोंसचें पडलें, पुलिसीच्यो लाटयो सोंसच्यो पडल्यो, फार्स सोंसचें पडलें. बट आय एम व्हेरी 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 प्राऊड दॅट ड्युरींग युअर टेन्युअर, तुमच्या फुडाराखाल मुख्यमंत्री ह्या नात्यान गोंयकारांची 2 स्वप्नां आसलीं, ट्वीन एस्पिरेशन्स. गोंयकारांची कोंकणी भास राजभास जावपाक आनी गोंयकारांक घटक राज मेळोवन दिवपाक. कित्याक तेजे पयलीं सरकार आसलें, तेंगेलें म्हणून आसलें की गोंयची भास मराठी, देखून गोंय एक महाराष्ट्राचें भाग, आनी देखून गोंय व्हरून आमी महाराष्ट्रान वेलिंग करचें म्हणून. ही जी तोरसाद गोंयकारांच्या तकलेर आशिल्ली, ती तोरसाद काडली तुमच्या वेळार. एंड आय सॅल्यूट यू. तुमच्या वेळार खुबसो तोडमोड जाली, खुबशे त्रास जाले, पूण शेकी वी कूड सी द सिल्वर एंड गोल्डन लायनींग इन फ्रंट ऑफ गोवन्स. कित्याक जेन्ना म्हाका याद हांव पयलोच आमदार जाला तेन्ना आमी इंदिरा गांधीक मेळूंक गेले आनी तुमी बराबर आशिल्ले. इंदिरा गांधी फास्ट आमकां मेळून रोखडे वयच्या वयताली. हांवें म्हणलें, मॅडम, द एस्पिरेशन्स ऑफ गोवा इज स्टेटहूड. ती परती येयली, म्हाका विचारलेली, वॉट डिड यू से? I said the popular aspiration in this time, because we had formed for the first time the Congress government in the state of Goa, is statehood. She told me, she had given us opinion poll, I don't know whether you remember. First you decide your language and then we will give you statehood. आनी देखून हांवें हो थाराव ह्या विधानसभेंत हाडलो, कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक, कोंकणी अकॅडमी करून हाडपाक. तुमी ती केली.
गोंयकारांक घटक राज म्हणून दिवपाक होय तारा वाडलो आयज दोनी कोंकणी भास गोंयची राजभास जाली गोंयकारांक स्टेटहूड मेळ्ळो आनी हाका लागून आमकां एक with great honor we can sit as the members of a full-fledged state. Earlier it was a union territory. I'm Gadagraj for Dale. I can talk on judiciary, the High Court for Goa, so many others. But I think these were the twin aspirations of Goa and Goans, which we achieved during your leadership, during your tenure. They might have been very, very, very disturbing times. But according to me, they were the glorious times because we fulfilled the dream of every Goa and Goans. Today, when you are celebrating 50 years, you may not be celebrating, but we are celebrating. देखून म्हणला की आयचो दीस भांगराच्या अक्षरांनी बरोवन उरलो is a great day, and let us rededicate ourselves. Whether we are sitting this side or that side, or that side or this side, or maybe this side and that side and that side and this side, let us maintain that honor, dignity, decorum. Let us take a sacred vow that we will serve the people of Goa, come what may. Our petty interest will not be sacrificed at the altar of the public interest. Public interest is supreme, and we are here as servants to serve that supreme interest, and that is the people of Goa. We take your example as a shining example, and today I wish you especially good health. तुमकां बरी भलायकी, तुमच्या जिवितांत आनीकूय तुमकां बरी भलायकी मेळूं, तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या फॅमिलीकूय हांव आयज परबी दितां. And I wish you good health, happiness, and prosperity. Ravi Naik. Speaker sir, आतां आमी बाब लुइजी फालेरो मागीर मुखेलमंत्री चर्चेक आले माव आमचे बाब परवरी MLA हे सगळ्यांची भाशणां आयकल्या नंतर आमकां दिसता चड उलोवपाक जाय म्हणून कित्याक सगळ्यांनी उलयली आनी बाब लुइजियांनी खुबशें सांगलां पूण तेजे तितलेंच हांवें बी तेजें कारकीर्द पळयल्लें आसा. एज ए मुख्यमंत्री आनी गोंयचे विकास पुरुश जेन्ना गोंयचो विकास केला ते विकास पुरुश म्हणून आमी ताका वळखता. गोंयांत सगळे देशांक वळखता, गोंयांकूच न्हू सगळे कडेन देशांक सगळे कडेन वळखता ताका एक विकास पुरुश आनी एक बरो प्रशासक, बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आयज तेजें नांव आसा. आनी अशे वंशाचे आयज 50 वर्सां जाल्या ताका तेगेले तांणी सुद्दां आमकां शिक्षणा खातीर मदत केल्ली आसा. आमकां फुडें सुद्दां आमकां कॉलेजीक जे जागो दिला ते आमचे पयलींची तेन्ना मुख्यमंत्री आसतना आमकां ती कॉलेज ती बिल्डींग दिली आनी त्या बिल्डिंगेचे आयज आमी खुबश्यो बिल्डींग केल्यो आनी सुरवात आमी थंयच्यान केली 1984 म्हणजे ती आयज थंय खुबशें वाडलें सगळे तरेचे. म्हळ्यार ते लोकांक आनी गरीब लोकांक भुरग्यां मदीं शिकपाक बऱ्या पडलें. गरीब सगळे लोक तितले ते गांवचे विलेजीचे सगळे तरेचे लोक आनी हांकां सोय जाली नाल्यार ते शिकपाक पावपा नाशिल्लीं. म्हळ्यार अशे तरेन तुवें मदत केल्ली आमकां फोंडेकारांक म्हणजे ती एक बरी गोश्ट आमची. आनी गोंयचे सगळे तरेचे तुवें लँग्वेज पासून तूं प्रॉब्लेम तुवें कसो सॉल्व केलो त्या वेळार. मोटे एक वर्स चर्चीक झगडटालो, एक वर्स लुइजी आशिल्लो, एक वर्स आमी आशिल्ले आनीक आमच्या वांगडा खलपूय आशिल्लो आनी ते खलपाच्या वेळार ते आमची लँग्वेज प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. तर तेन्ना मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्लो तेणें वेवस्थीत तेणें सोडलो तो आनी कसो सोडलो तो आमकांय खबर आसा पूण त्या वेळार तेणें सोडलो. आनीक जे आयज आमी दिसता पूण तेच बरोबर आमी त्या वेळार आनी आयज आमकां खुबशे आयज आमकां हें आतां जालें स्टेटहूड पूण आतां स्टेटहूड घेतली ती मातशी आमकां म्हारग ठरता कारण आयज आमचे कडेन रेवेन्यू ना, उत्पन्न ना, कांय ना. त्या वेळार सगळें तशें आशिल्लें म्हण हेंवूय आमचे वांगडा आतां संकट येता. म्हण त्या वेळार जी स्टेट केली बराबर आसा
पण त्याचे पयलीं युनियन टेरिटरी आशिल्ली तेव्हा सगळे तरेचे आमकां फायनान्स आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटचे मेळटाले पूण आयज आमचे कडेन तें ना आनी आमकां म्हाका हे सगळे तरेचे गोंयच्या जें इकॉनॉमी जें आसा आर्थीक परिस्थिती ती तितली आतां बरी ना पूण ताका लागून हेजेर त्या वेळार हें जालें पण आयज आमकां दिसता की परते युटी करूं काय कितें आमकां दिसता म्हाका दिसता तुमची हें ना म्हाका दिसता परते युटी केल्यार आमचे कितें जाय तितले पयशे मेळटले काय कितें कारण मायनींग बंद सगळे तरेचे बंद मागीर हें म्हाजें मत लुईजाचें मत ना म्हाजें मत लुईजाचें तेका इस्टेटीचें आशिल्लें म्हागेलें मत हांवूय इस्टेटी आशिल्लो हांवूय ओपिनियन पोलो झगडला आमकां मर्जर नाका आशिल्लें आमी भितर बसून पडल्यात आमी जग सिक्युरिटी वांगडा काम केलें त्या वेळार पूण आमकां जाय आशिल्लें तशें पूण आयज आमी 50 वर्सां साजरी करतात परताश्री राणाचे आनी तेका जे आज म्हणल्यार वदो तेचें नांव म्हणटा 100 वर्सां तेका मेळटली आनी ते तेका मेळची आनी गोंयची सेवा जी तेणें केल्यात आनीकूय तेणें फुडें करची ह्या गोंयची सेवा करची आनी गोंयांक आनी हे जितले सगळे आमदार आसा तांकांय तुवें मार्गदर्शन करचें कशें सरकार चलोवपाक जाय करप्शन करनासतना कशें चलोवपाक जाय हें सगळे तरेचें तूं जें कितें केलां तशेंच हांकांय तशें हांच्या तकलेचेर हात दवरचो तांकां हें करचें की बरे तरेन चलोवचें म्हणून सगळे तरेचें आनी परत एकदां हांव तुजे कडेन म्हणजे तुजे कडेन तुका देवा कडेन मागता की तुका आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें आनी हें दिसा तुगेल्या खूब फाटले पेक्षा तुगेलें आतां आरोग्य सुदारलां आयज बरो दिसता भुरगो कसो दिसता आयज हय आयज पळयात तुमी तेकाच पळयात हांव अदरच्या ते उलयता हांव ताका सांगलां तूं आतां पयलूच असो ना तूं तुगेलें कितें वायट दीस आशिल्ले ते कोरोनान व्हेले आतां तूं सामको बरो जाला भुरगो जाला सो यू कॅन कंटिन्यू अनदर कितले वर्सां तुवें राजकारणांत येवचें अशें देवा कडेन मागता आनी म्हाजे दोन शब्द सोंपयता थँक्यू निखिल हंगर स्पीकर सर आजच्या काँग्रेस मोशनाचेर उलयता आसतना उबो रावता हांवें म्हज्या भुरगेपणान पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं जेन्ना ते आमचे प्रताप सिंग रावजी राणे जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना तेंच्या बरोबर काम करपाक 1984 संदी गावली आनी काँग्रेस पक्षान काम करता आसतना तेंचे कारकिर्दीन बूथ लेवलार ब्लॉक लेवलार आनी बाकीचे ज्यो यूथ विंग आसले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे मोविन गुदिन हांच्या अंडर थिवी हितून काम केलां आनी काम करता आसतना तेंचे प्रशासन आनी तेंचे एक मुद्दो पळय सारको म्हणजे प्रोटोकॉला शिवाय प्रत्येक फायल सारकी सिस्टम रुटीन वर्कान येवपाक जाय कसलोच प्रेशर लागनासलो आनी तितकोच भंय एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आसलो त्याच बरोबर तेंचे मुख्यमंत्री असले तेन्ना आतां तांकां 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या पूण तेंच्यांनी जे 50-100 वर्सांचें विजन गोंयचे जनतेक कितें जाय त्या टायमार तेंच्यांनी विजन दवरून टुरिजम सेक्टर आसूं शिक्षण क्षेत्रान आसूं इंडस्ट्री क्षेत्रान आसूं IDC आसूं किंवा टुरिजम आसूं एड्युकेशन तुमी पळयलें आसतलें पर्वरी पठाराचेर बाबोळे पठाराचेर आमच्या दोनापावल पठाराचेर किंवा फर्मागुडीर जे आयज आमी मोठे मोठे प्रोजेक्ट मोठे इन्स्टिट्यूशनां उबारता हे सगळे त्या टायमार लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन तेंच्यांनी एक्वायर केल्ली आहा त्याच प्रमाणे प्रत्येक बिचार तेंच्यांनी टुरिजम सेक्टर येवपा खातीर त्या टायमार मार्क केल्ले त्या टायमार जे हॉटेलां आनी तेच्या सरावंडींग एरिया तेणी तेन्ना एक्वायर केली ही आयज तेंची फळां आमी खाता आनी म्हाका दिसता ते तरी आनी खूब ते मुख्यमंत्री आसले जायत जाल्यार हेज्या पेक्षा बरें एक फॉरेन युरोपियन कंट्री सारकें आमचो गोंय आसतलें आसलें पूण तेंचे देख तेंचे एडमिनिस्ट्रेशन ही आमकां घेय सारकी तेन्ना हांव देवा चरणी प्रार्थना करता की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तेंचे जे गूण आहा ते गूण आमी सगळ्यांनी घेवन आमी फुडें वाटचाल करचें थँक्यू स्पीकर सर मोविन to
support the congratulatory motion brought by Honorable Leader of Opposition for the longest serving member of this House and perhaps the person who enjoyed the office of Chief Ministership, Speakership, Leader of Opposition for the longest period of time with the longest experience. Speaker sir, what is noteworthy is in today's world, and especially you must have noted, especially nowadays, people when they are in position, they demand respect, which is a very wrong thing. One should, by sheer deeds of yours, the way you conduct yourself, you should command respect instead of demanding. And one person who has commanded that much of respect as a gentleman politician of Goa is Mr. Pratap Singh Rane. I want to specially mention here, I had the privilege to work with him in his cabinet, and I would have perhaps had the privilege to work in his cabinet much earlier. I was just telling Churchill. In fact, he served more than 18 years, 6 times Chief Minister. He would have continued like, I used to always think he'll continue like Jyoti Basu of West Bengal, which happened at one time in those days, Speaker sir. But somehow in Goan politics, there are always bound to be some people who give wrong advice. I remember Churchill, myself, and that time Suresh Parulikar, we were only supposed to be Minister of State. And I still repent that because we were not made ministers those days, we revolted, we formed another group, and which has been happening in Goa time and again. And it brought down his government. But I had an opportunity to make up for that. Mr. Pratap Singh Rane will remember, I went to his house, he was not even knowing. I said, Mr. Rane, you're going to become Chief Minister again. What he said, he just got up from me, I said, I am promising you, and Narasimha Rao was the Prime Minister that time. I said, the operation changeover has been given to me, nobody knows, don't tell anybody, I told him. He did not believe me. And in a week's time, or 8 days' time, he was back in the chair as Chief Minister. But what is important from this gentleman politician is, he kept his word. He was supposed to be sworn in alone because who was being dethroned was Dr. Willie. He was making, obviously he had his tantrums. He did not want to come as his deputy. I had to go and convince him also. Finally I brought him and later on he was sworn in. But there were a lot of problems. But he insisted on one thing. You are the person who has made, I said, make me last, make the other ministers. And I gave the name. He and especially I remember Mrs. Vijay Devi Rane. She said, no, Mohin, you have done everything. You should also come in these first 4 who are coming. And Subhash Shirodkar, myself, Narvekar, we were sworn in along with Mr. Pratap Singh Rane. So this is the rare history of Goa. And that's why he commands so much respect. Even when another government was there, he was sitting there as Speaker. Why? Because he commands that much of respect. You should, if you demand, you will not get anything. Today, that he is a thorough gentleman, he has proved further. He said he was pleading with all of us, please don't speak good about me. What you have congratulated me, what you have done by coming in the well of the house and congratulating, that is enough. That really speaks the character of a person. And I am happy that there is one such person in the house. And everything does not happen according to one's wishes. I have so many other sweet memories with him. I don't want to take the time of this August house. Only one bitter memory I have, and it was not his fault because some wrong advice was given for having issued a notification which did not go to the cabinet. I will point out so many such 100 decisions that in spite of the then AG's opinion that it can be ratified by the cabinet, it was not ratified. Till today, I am facing the cases. He may not remember. I am suffering those cases for doing nothing, issuing a notification without going to the cabinet. So why I am bringing this point, not that I am trying to point out some fault against him. I want our people to be a little more objective when they sit in power, when they sit on those chairs. Don't look at your opposition as your enemy. Today he is there on the other side, tomorrow he can be this side. This is what has happened in Goa. Look at everything objectively. Don't look at anybody as your enemies. केन्ना कोणाची गरज पडटली ती आमकां केन्ना सांगपा जायना. गोंयचें पॉलिटिक्स अशेंच चल्लां. फुडाराकूय अशेंच चलतलें. कित्याक चलतलें? आमी ल्हान, एक ल्हान स्टेट, एक ल्हान प्रांत, half a size of a district of the bigger state.
Everybody knows everybody. तूं मायकाचेर सुद्दां उलयता आसतना कुछ 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 करून रोखडे पावले ते दुसऱ्या तेरार पावले. So we have to be nicer and nicer, as nice as possible. And that is what is going to stand us in the long run. So I take this opportunity of congratulating one of the tallest leaders in our beautiful state of Goa, a thorough gentleman, a gentleman politician who was always in the service of the people. I wish him good health, because that is what is ultimately necessary. And may the same blessings, see, these things don't happen without blessings of God. He has God's blessing. That's why he is not only come to the house, he is healthy looking, looking like a youngster. This is the blessing of God. I wish his family all the best. And I am sure his son will try to follow the footsteps of his father, not try to deviate too much. I'm very open. Emulate him, and you will be greater than him. If you don't emulate him, you will go down. This is my humble advice to him also. He should not feel bad, because I call a spade a spade. So same way, I say, Mr. Pratap Singh Rane, wish you all the best. My salute to you. May God bless you. Thank you very much. Michael Lobo. Speak on a very, very visionary leader. Speaker sir, I say him visionary because right from the year 1972, where our colleague Rohan Khunte said that we were not even born. Speaker sir, I followed him when he was the Speaker of Goa Legislative Assembly, and I used to be a Zilla member, and I used to come and sit on top. And I used to see Honorable Shri Pratap Singh Rane, how he actually kept the discipline, the decorum of this house. The way he used to tell the members, he used to give orders to the members. The way he kept the discipline of this house. I say that he is a visionary leader because the first Chief Minister started the education, all the schools in the state of Goa. जो तरी स्कुलां फुडें आयल्या जाल्यार आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टरान बाब प्रताप सिंग राणे. स्पीकर सर, स्पेशल चिल्ड्रना खातीर जी स्कुलां घातल्या, संजय स्कूल आसूं, बाकीच्या गोंयान कितलींच स्कुलां प्रायवेटली पासून स्टार्ट जाल्या, गव्हर्मेंट एडीड स्टार्ट जाल्या, तेजे क्रेडीट बाब प्रताप सिंग राणेंक वयता. आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना तेजी मिसीज, तेजी चेअरमॅन आसली आमची स्कूल संजय स्कूल, म्हाका थिंगासर एकदां संदी मेवली वचपाक. इतले बरे डिसिप्लीन, त्या भुरग्यांक इतले एटेन्शन दिवप. आनी बाब प्रताप सिंग राणेय थिंगा येयल्लो, तेन्ना तो CM आसलो, थिंगा येयल्लो. आनी तेणें तो जे हिसपान बारीक बारीक गजाली पळयतालो ते म्हाका अशें आमी सगळ्यांनी शिकपाची गरज आहा. बाब रोहन खंवटेन सांगला आमी तेजे शिकता म्हणून, हांवूय तेजे शिकता. तेणें जे हिसपान गोंया खातीर विजन पळयल्ले, जावं ते उदक दिवपाक नॉर्थ गोवाक वा सावथ गोवाक, रोड्स आसूं, ब्रिजीस आसूं, हे सभागृह आसूं, बाकीचे सगळे वस्तू आसूं. स्पीकर सर, म्हाका दिसता असलो टॉल लिडर आमी गोंयान पळोवंक ना. तेचे व्हडले तो दाखयना. तेणें इतली वस्तू ज्यो त्या टायमार चालू केल्ल्यो, जे लँड एक्विजिशना केले, आयज लँड एक्विजिशन करूंक मेळना. स्पीकर सर, आमचे कोस्टल बेल्टाक जे 40,000 स्क्वेअर मिटर, 2 लाख स्क्वेअर मिटर्स ऑन द आग्वादा प्लेटो, बागान जो तर 27,000 स्क्वेअर मिटर, म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 8 लँड एक्विजिशन जाल्यो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे आसलो तेन्ना, आनी त्यो आमी पूट टू यूज केल्यो. आयज ऑल दीस प्लेसीस आर पूट टू यूज, एंड the Goans and the Indian tourists and the international tourists are using these places is only because of you. I want to give you this credit. That is why I said I want to speak today. Thank you very much. You don't know what you have done. The vision what you saw that time, the vision what you saw that this land on the Kandoli beach had to be acquired. Where will people go in the washrooms? Where will people park their bikes and cars? Whether there should be a children's park or not.
हे सगळे विजन तुवें तेन्ना पळयल्लें. आयज आमी हें करून दाखयल्लें आहा. सेंटराकसून पयशे हाडले आमी केले, पूण लँड मेवची नासली आयज आमकां. तुवें जर तर तेन्ना ती लँड एक्वायर करूंक नासली जाल्यार आमकां ही लँड मेवची नासली. 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑन द आग्वादा प्लॅटो. यू हॅव एक्वायर्ड दीस. पीपल ऑफ गोवा शूड नो अबाउट दीस. आयज जर तर आमी थिंगा प्रकल्प घातल्या, सेंटराचे पयशे हाडून थिंगा बऱ्यो बऱ्यो वस्तू केल्या. खूब पयशे मोडल्या, 10 कोटी मोडल्या, 20 कोटी मोडल्या, 30 crores मोडल्या वेगवेगळे जाग्यार. अंजुना, you must be not even remembering this. Speaker sir, Anjuna, Wagator, Morji, Arambol, all these places, all the land was acquired under your leadership. And I want to thank you again. Speaker sir, this tall leader, the vision what we had, the people of Goa should know about it. And I wish good health for you, sir. And I want to see you again for the next tenure. Yes, we all want to see you. Because तुझे कडसून आमी शिकलेले आहा. आयज बसून तुझे उलयता, सांगता, ह्या सभागृहान सगळे मानून घेता. बाब विश्वजीत राणे जो तुजो एक बरो व्हडलो लिडर तो. Whatever Bab Mavin said was little jokingly, but I treat him as a good leader. I told him that you have to tell your daddy to contest again, because we want you in this August House to guide us, and you can never know what can happen. You may again lead this state for the coming tenure. God knows which side. Thank you, Speaker sir. Prasad Gaukar. स्पीकर सर, आयज जे कंक्लुशन मोशन हांगा मूव जाल्ले कडेन आसा, ताजेर उलयता आसतना ऑनरेबल ह्या हावजाचे आदले CM श्री प्रताप सिंग राणे हांचे 50वे ह्या भागा भितर, ह्या हावजा भितर 50 वर्सां पूर्ण जाता. आनी ह्या 50 वर्सां पूर्णते कडेन आयज इतलेंच उलोवन दिसता की एक राजकीय करून आयज पर्यंत गोंयच्या ह्या सभागृहाक 50 वर्सां अखंड चालू दवरलें, मदीं केन्नाच खंडीत जायनासतना. आनी आयज पर्यंत आपली कारकिर्दी आपल्या हातांतल्यान एक आमदार, एक मंत्री आनी ह्या गोंयचो CM म्हणून जी कार्यकर्ती ह्या गोंया खातीर, ह्या गोंयाच्या लोकां खातीर जे आपली कार्य करपाची भाग पाडले, आनी कसलोच स्वार्थ नासतना निस्वार्थी भावनेन ह्या गोंयची सेवा करपाची जांकां एक अधिकार मेळ्ळो, आनी त्या अधिकारान ह्या गोंयच्या प्रत्येक लोकांक जे आपल्या हातीन जाता ते दिवपाचो प्रयत्न केलो. अशें आयज आमचे माननीय श्री प्रताप सिंग रावजी हांचे आयज 50 वर्सां ह्या हावजाक जातात. जवळ जवळ आतां तांकां 82 वर्सां जालीं. म्हाका एक इन्सिडंट याद जाता, कारण जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले, आमी तेन्ना पयलीं जल्माक सुद्दां आयले नासले, पूण 84 जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर साळावलीचो प्रोजेक्ट चालू आशिल्लो आनी साळावली टू वास्को पायपलायनचें काम चालू जाल्लें. आनी त्या टायमाचेर काही शेतकाऱ्यांचेर एक आमचे आनी आमचे बरोबर आनीक 4-5 शेतकाऱ्यांचेर जेन्ना पायपलायन जेन्ना काम चालू आशिल्लें तेन्ना एक रॉंग दिशेन ताची सर्वे केल्ली गेल्ली आशिल्ली आनी तें नुकसाण भरपाई जाता म्हणून आमी शेतकारांनी एक उलो मारिल्लो. त्या वेळार म्हाज्या बापायन आनी बाकीचे सगळे आसतना माधवबाब काकोडकर हे आशिल्ले त्या टायमाचेर, आयज तेन्ना, पूण तांणी मुद्दम आमच्या सराक आपूण त्या वेळाचेर मळकनी भागाक व्हेल्ले. त्या वेळाचेर हांव ल्हान आशिल्लो, सादारण 9 वर्सां सुमार, 9 ते 10 वर्सांचो. आनी अशेंच आमची घराक आंगणां बसले कडेन आसतना खाक्यांक घेवन म्हणलें म्हाका, तूं गांवकारांक चलून रे म्हणून. सो आयज त्या टायमाचेर आमी स्वप्नां सुद्दां विचार करूं की आयज तांचे बरोबर खंय तरी ह्या घरा भितर खाना खाण करून हांगा बसतले म्हणून, आनी तांचे कडेन कांय गोश्टी ज्यो आसा त्यो शिकपाक मेळटल्यो म्हणून. आयज अशा लिडराच्या ह्या सभागृहा भितर तांच्या हातूंतल्यान भरपूर कांय शिकपा सारकें आसा आनी शिक्षण घेवपा जाय, कारण हातूंतल्यानच आयज राजकीय हितून भितर जर पळयलें जाल्यार ते आमच्या बापायच्या भितर आज्याच्या लेवलाचेर आसा.
पूण खंय तरी हातूंतल्यान तांच्या हातूंतल्यान शिकपाक खूब आसा तें शिक्षण आमच्या सभागृहांत खुबश्या लोकांनी घेवपाक जाय आनी आयज पर्यंत घेवचें आमी सगळ्यांनी आनी अशीच तांची वाटचाल जी आसा राजकीय हातूंतल्यान तशेंच आमकां सगळ्यांक संबोधीत करपाची वाटचाल जी आसा ती सदांच तांच्या उरची हांव देवा कडेन मागतां की तांकां अखंड आयुश्य लाभचें आनी गोंयची सेवे खातीर गोंयकारांची सेवा करपाक तांकां अखंड आयुश्य देवान दिवचें इतलें मागतां. थँक्यू. विश्वजीत राणे. To me, being in the assembly also, completing 50 years yesterday, and my father completing 50, entering his 50th year of representing the Goa Legislative Assembly. It is a very proud moment for all of us and also a learning experience. Most of the members and senior members in this house, like Mr. Palero, Mr. Digambar Kamath Churchill, Mr. Sudhin Dovekar, and many others who are here present in the house, including my friend Reginald, or whether it's Philip Neri, whether it's Babu Asgaonkar, or several other leaders. I've had this opportunity actually to watch the growth of my father in politics. I was very small and I was exposed at that time when I used to see things happen, right from the language agitation to the statehood and the relationships we developed with each other. Speaker sir, it's a proud moment for me for people to mention me being in this assembly and this August House about the work that he has done, the contributions to the state of Goa, bringing Shogam to the state of Goa, and bringing Goa on the tourism world map through the then leadership. And also, it's a very emotional moment because to have him complete 50 years and the people reposing trust in him in every election, generally we see over a period of time the margin of a leader going down. Margin of a politician keep going down, and it gradually goes down as the years pass. But in his case, it has been different. It's actually, the graph has been going up. And every time there's an election or polls take place, the youth, including every citizen of our area, tend to vote for him in larger numbers every election. The type of moments that we have seen as a family and the type of situations that have come across us, right from the language agitation, Churchill is here, right from building the Fatorda Stadium, where he used to go day and night along with his then colleague, Mr. Montecruz. Mr. Dovekar also was to a great extent there, and these type of projects that were brought into the state of Goa, which have never been replicated so by far in the state of Goa. Speaking as his son, and just is not only talking about him, but talking about him as somebody who represents a part of his constituency and who came into politics because of the legacy that he left in my constituency. People believe in you, people still believe in him, people believe in me because I am his son, and it's a great responsibility to live up to that expectation because people want to believe in you, people want you to have the same type of value systems that he stood for, people want you to, people generally tend to compare you that you will also perform like how he has performed over the years. He was a very vibrant leader and very strict with all of us. Somebody just mentioned that he didn't allow us to cross. There was in the Chief Minister's residence, there used to be a spring door, and we were never allowed to cross that door. One day I tried to give some instructions to somebody, so I didn't know my father is standing down, and there was a police constable down, so I was yelling at him from the top of the window. So I didn't know, somebody came to call me that my father has called me down. So then he mentioned down in the audience, there must have been at least 100, 150, 200 people. He says, Portuguese rule is got over a long time back, and this is a democracy. And you have no role here to give instructions to anybody. I am the Chief Minister. If any instruction is to be given, it will be given by me. You have no role here, so please make sure that you don't yell next time or give instructions to government servants. So this is the type of discipline, and then we did that. After that day, I never crossed that door, never yelled from the window, or never interfered with any government machinery or government system. For us, and for me, yesterday also was emotional because you go through this whole journey where you see all the leaders present here. I've seen them as a child, I've seen them as a youngster, whether it is Churchill, who came to save his government the day it was falling, on principles that he wanted to support him. Whether it is Marvin Gudino, who spearheaded a movement to
again support him to bring him back to power, whether it is Mr. Luisin Falero who made up his mind that no, he has to become the Chief Minister of the state of Goa. Language agitation, different types of agitations and different types of issues that came forward. We as a family remained united, and I think time helped him solve those situations in a different way. Today, each one of us have a very close family bond and a relationship, whether it is Churchill, whether it is Mr. Falero, whether it is any other senior leader of the House, whether it is Mr. Dawrikar who used to drop me to school. Nobody knows these type of equations that exist in the state of Goa. We had that type of relationships, including Churchill. Churchill showed that he was a person of value and principles. Nobody knows it because he came and signed the paper when the government was falling and when the government had no numbers. And that is what Churchill is. Whether it is Babush, who always stood by the government, always stood by us as a family, and today he has to be acknowledged because not because he's here in the House, because I've seen what type of contribution he has been always there with my father for so many years. Only used to say, Chief, I want to see you back. That was only one line. Babush is one person none of you must be knowing in the House who I know from the 5th standard. And these are type of relations that we cherish. We may not speak openly. We may have different issues. But I have grown up in this environment. As a student of the 5th standard, we used to call Babush Diamond Babush, because he used to have a very fancy car, and that's the car which I used to go and stand in every recess to have a look at. And those are the memories which I have of Babush. Mr. Digambar Kamath knows my father from the time I must have been 1 or 2 years old. So these are the relationships. We have seen political turmoil, we have seen political regrouping, but the relation and the bond never changed. When Churchill lost his election, my father was the first one to go and see him and visit him. Whether it is Philip Neri sitting here, he was the first one. My father had no role to play actively, but he did go and say that, don't give up, don't lose hope. And we all have a different type of a relationship. And that type of relationship where you still love a leader or love a person as a gentleman or a human being. For me, it's a proud moment as his son, because people look up to me in my constituency as his son. Repose faith in me continuously in any kind of election, because I am the son of Mr. Pratap Singh Rane. I may have done work, but that legacy of his to carry forward is a very heavy legacy to take on. We are all proud of you. I'm proud to be his son, and we are very proud that he has completed 50 years. Destiny is something that nobody can predict. Destiny is something that is written in your destiny. Just now somebody said that Mr. Rane may be in the assembly again. That is something that only destiny can say, or destiny makes you act in a particular way, where we may see Mr. Rane back or my father back in the assembly. That's all. His people, his electorate, and all his people and what they tell him and what he does at that point of time. I would like to wish him all the best, and I can assure him on the floor of the House, though I may be belonging to a different political party, my value systems from him don't change. Those are the same value systems I have stood for. Those are the same value systems I will stand for. I believe, he always tells me, people may move left and right, but you try to stick on to whatever you have picked up now. Good times and bad times will always come in any kind of a political system, but don't always try to be on the ruling side by taking decisions that you generally tend to take in haste. And I think that is and every time he has been unanimously selected as the Chief Minister of the political party he represents and he believes. Leaders like Mr. Falero, like Mr. Kamath, Mr. Dawrikar, even if Mr. Parrikar was here today amongst us, he would have had so much to say about him, because that was the type of relationship that we shared. There are so many leaders present in this house, and we have a very different type of a relationship and a family bond with each one of them. I would like to thank a lot of people. Marvin, I can also assure Marvin that I'm not going to be deviating from anything. I'm going to be very steady in what we believe in. And I'm proud that Pratap Singh Rane is a name to reckon with in Sattari even today. Not only in Sattari, but he's respected all over the state of Goa. And like Marvin said, you need to command respect, not demand respect. Your position cannot get you respect. Your position has to be something, and you have to behave in an appropriate manner to command respect. And I think that is what he believed in. And I also will believe in the same principles like you believe. But for us, it's a proud moment.
Actually, I was planning so much that 50 years, minute he enters is 50 years. Honorable Chief Minister also mentioned the other day. I also talked to Amit Shah ji because I wanted him to write a foreword on my father, and he immediately gave instructions because he said he's a man who's a unique man, and I will be writing the foreword of the book that you're trying to bring out. When I met the Prime Minister before joining the Bharatiya Janata Party, only one thing he told me: I have known your father for a long time. Whenever we used to sit for the Planning Commission meetings, Gujarat and Goa used to be next to each other. Only 2 lines I got from the Prime Minister is, like, try to be like your father. And that is what I think has remained in my mind when I visualize and see the Prime Minister in front of me. And that is the respect he commands all over the country. And I would like to thank you, Speaker, sir, for giving me this time. And I would like to wish my father good life and many more years to public service. And I can assure him that the value systems that he stood for will never be broken. Thank you, Speaker, sir. Deepak Bhaskar. स्पीकर अभिनंदन ठराव मांडला तेजेर 2 शब्द उलोवपाक हांव उबो रावलो. माननीय प्रताप सिंग राणेजी हांकां सभागृहांत सभासद म्हणून 50 वर्सां कंप्लीट जाता म्हणून ह्या आनंदाच्या क्षणांत फाटल्या 50 वर्सांक जो इतिहास आसा गोंयच्या विविध क्षेत्रांत त्यांनी बऱ्यापैकी काम केलां. खास करून 20 कलमी कार्यक्रम जो राबयला खऱ्या अर्थान म्हणटा तशें प्रत्येक गरीब व्यक्तीक घर बांदपाक जागो त्या टायमार मेळ्ळो. म्हाज्या धारबांदे मतदारसंघाक धारबांदे तालुक्याक आनी सावर्डे मतदारसंघाक जायत्या गरीब लोकांक आयज घरां आसा 20 कलमी कार्यक्रमाक. तशेंच एग्रीकल्चराक सुद्दां शेतकार भावांक त्यांनी बरें रिलीफ दिल्लें आसा. त्या टायमार डॅम बांदून तिराळे धरणाचें उदक गोंयांक हाडून पिवपाक दिल्लें आसाच वयल्यान शेतकी वेवसाया खातीर सुद्दां हे लोकांक उदक मेळटा. ग्रामीण भागांत खरें एक आधारस्तंभ आनी गोंयचे लोकांचो मोग जिखपी आमचे माननीय प्रताप सिंग राणे सगळ्यांनी सगळ्या सभागृहांत सगळ्या सभासदांनी तेंचे बद्दल प्रेमाचे 2 शब्द सगळ्यांनी उलयल्ले आसा. खरेंच अभिमान दिसता. म्हाकाय एक गोश्ट सांगून दिसता 2017 साकून आयज पर्यंत हांव ह्या सभागृहांत पावलो आनी म्हाजो एक क्षण म्हटल्यार चोला घाटाक जेन्ना हॉट मिक्स कार्पेट घालपाचो दीस थारायलो आनी त्या दिसाक सकाळीं 8:30 वरांचेर म्हाका प्रताप सिंग राणेजींचो फोन आयलो आनी खरेंच म्हाका बरें दिसलें. एक कट्सी कॉल आनी ह्या फोनाचेर म्हाका सांगलें आपूण थंय पावूंक शकना कित्याक आपल्याक कोवीड पॉझिटिव्ह जावन दीस जालो ना तेन्ना तूं हे नाल्ल दवरपाचे कार्यक्रम कर आनी हो रस्तो बऱ्यापैकी करून घे. आनी म्हाजें अभिनंदन केलें. म्हाज्या त्या एकूच फोनान हांव कितलेशेच म्हाजो विचार बदल्लो. म्हणजे आमचे सिनियर लिडर तांकां बारीक बारीक गोश्टीची सुद्दां नजर आसा. कित्याक हो चोरला घाट जावचो म्हणून त्यांनी 19 साकून तेंचे प्रयत्न आसुल्ले. 20 कोविड-19 महामारी खातीर थंय आमी हॉटमिक्स कार्पेट घालूंक पावले ना. 2020 जानेवारी सुद्दां तेंचे फोन येताले हॉटमिक्स कार्पेट केन्ना घालतात चोरला घाटाक. खरेंच तो फोनाचेर सुद्दां म्हागेलें सामकें मन भरून आयलें. म्हाका खूब अनुभव आसा 17 साकून आयज पर्यंत. हांव 17 सुद्दां 2017 हांव जेन्ना विधानसभेक पावचे पयलीं हांव तेंच्या घरा कडेन गेल्लो आल्तिनूक म्हणजे आल्तिनो बंगल्यार. एक क्षण आसलो अशी म्हाजी व्हडलीशी वळख नासली. म्हजे बापायचे फ्रेंड पयलीं तेन्ना आमी एकदां बापूय म्हजो पंच आसतना हांव ल्हान आसलो तेन्ना गेलो. म्हणजे ल्हान म्हटल्यार 20 वर्सांचो आसलो तेन्ना. पूण हांव जेन्ना आल्तिनो बंगल्यार गेलो हांवें म्हटलें म्हाका मिनिस्ट्रीशीप मेळना आनी मेळपा जाय आसली कित्याक बाकीच्या सपोर्ट केल्या त्या पक्षाक मिनिस्ट्रीशीप दिल्या तेन्ना हांव कितें करूं. म्हाका जायते फोन येता काँग्रेस आमदारांचे तूं यो. पूण हांव तेन्ना जेन्ना तांकां विचारपाक गेलो खरेंच मन भरलें म्हाजें तेन्ना 2017 त्यांनी सांगलें तूं आनी काय विचार करनाका. तूं चल तूं पयले फावट निवडून आयल्लो आसा तुज्या पक्षा आसा जंय आसा थंय राव बाकीचो विचार करनाका. तेन्ना तेणी हें मार्गदर्शन अजुनूय म्हाका याद आसा. जाल्यार खरेंच ग्रेट आमचे प्रताप सिंग राणेजी तुमचे 50 वर्सांचे हांव तुमकां प्रार्थना करता सगळ्या कडेन. म्हणजे खरेंच बरे नेता आनी आमचे गोंयचेच न्ही आमच्या देशाचेय अशें म्हाका दिसता 50 वर्सां कंप्लीट जावन सभागृहांत
आसा ते पयले नेता आसुले तामिळनाडूक आसुल्ले केरळा आसुल्ले पूण आतां ते ना पूण आमचे प्रताप सिंग राणे जे गोंयच्या सगळ्यांचे मनाक आसुल्ले काळजाक आसुल्ले गोंयचे खातीर त्यांनी काम केल्लें आसा सदांच तुमकां देवाचें ब्लेसिंग आसतलें हांव सगळ्यांक देव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सभाजी म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्ले बद्दल. Speaker Sir, I rise to congratulate Sri Pratap Singh Rane on his completion of 50 years as an elected representative of the people. This is definitely a blessing from the Almighty. And all along, during his tenure of 50 years, whether as one of the chief ministers of Goa or as an MLA, he has maintained his dignity, discharged his duties in a manner that commanded respect from his constituents, from his opponents, and from the people of Goa at large. Truly, sir, you are a great leader, a leader to be emulated. Sir, what I admire most about you, however, is the fact that you are thoroughly a gentleman for all occasions, because no matter what the situation, you never let go of your composure and your self-dignity. As a legislator and as one of the chief ministers of Goa, your contribution towards administration, towards development and progress is phenomenal. And the faith and the trust that is reposed by the people of your constituency is evidence of this fact. I end, sir, by wishing you many, many more years of success, and may the Almighty bless you with good health, peace, and joy. And may you continue to be a source of inspiration to all the young representatives of the people. Thank you, Speaker Sir. Landiglo. Congratulating motion moved by leader of opposition, Mr. Digambar Kamath. And first and foremost, I'm privileged to be here in this August House to have Mr. Rane, Senior Rane here as one of our tallest leaders. He's a great man, one of the great men, great personality, down to earth, man of principle, man of ethics. And of course, I've interacted with him. I've been knowing from a young boy when he joined the assembly, I was just 10 years old. And I've seen him in my young days as a chief minister, leader of opposition, as a minister, and a great person. So I wish you all the very best, sir. I hope that God gives you a long life and good health. As you always see, you always ask him, sir, how you maintain your health? He said, I was always into horse riding. And till today, probably, if you see him, he is an example to all of us, especially to all the young legislators over here, and also the future people to enter the assembly all over here. I wish you good health, and we hope to see you back again in 2022. We would love to see you back again, so that we all can learn from you the way you have been a great leader in the state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Subhash Shirolkar. श्री प्रताप सिंग राणे हांच्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दी पूर्ण जाल्ले कारण निमित्यान श्री दिगंबर कामत हांणी जो ठराव मांडिल्लो आसा ताका अनुमोदन करूनच 2 उतरां उलोवपा संबंदी हांव उलयिल्लो आसा. स्वाती महाशय न्हय फक्त गोंयांतच तर आख्ख्या भारत देशांत ती मागीर लोकसभा आसूं राज्यसभा आसूं किंवा वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो विधानसभा आसूं ह्या सगळ्या हातूंतल्यान 50 वर्सां पूर्ण करपी राजकारणी अत्यंत थोडेच आसतले आनी त्या वळेरे भितर आमचे प्रताप सिंग राणे जे आसा हांचें नांव नक्कीच येतलें, हातूंत दुबावूच ना. जे मोजकेच अशे लोक जांणी पुराय आपली हयात राजकारणांत किंवा समाजकारणांत हांव म्हणटा ते प्रमाणे घालयली तातूंतले बाब श्री प्रताप सिंग राणे हे एक आसात. म्हज्यान तांची वळख जी आसा ती 1980 जाली बरोबर. हांव त्या वेळार शिरोडे गांवचो सरपंच
आनीक गांवच्या कामाच्या निमित्तान विकासाच्या निमित्तान ताजे कडेन आयिल्लो आनी ताजे नंतर मागीर त्या संबंदाच्या माध्यमांतल्यान मागीर 1984 विधानसभेची पयली तिकेट मेळ्ळी आनी तेन्ना पासून ते हाल्ली पर्यंत तांचे मार्गदर्शन घेवन शिरोडा मतदारसंघ आनी गोंयच्या विंगड विंगड भागात काम कशें करचें हें हांव पळयत आयिल्लो आसा आनी करीत आयिल्लो आसा. आमी जितले उलयतले तितले तांकां एम्बरेसमेंट स्वभावानुसार आनी म्हणून ताणें सुरवातीक म्हणिल्लें तुमी उलोवपान भानगडी पडनाका तशें म्हणून. पण तरी आसतना ह्या कार्याची नोंद ही घेवंकूच जाय जेणे करून भावी पिढी जी आसा ते पिढी मुखार अत्यंत कुशल राजकारणी मुस्तदी राजकारणी आनी नितीवान राजकारणी कशे आसात हेजे चित्र जें आसा पळय तें गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. आनी म्हणूनच बाब श्री प्रताप राणे हांणी 1972 पासून ते आज तागायत गोंयच्या विविधांगी सुधारणेत जो आपलो हातभार आपलें मार्गदर्शन आपलें विजन जें दाखयलां तें तमाम गोंयकारां मुखार आसा. आज आमी गोंयकार आमचे फॉरेस्ट कवर जें आसा 70% म्हणटात. म्हाका म्हणून दिसता की तांची झाडां बद्दलची निसर्गा बद्दलची आपुलकी आशिल्ली पळय न्ही त्या अनुसार गोंयांत आज जवळ जवळ 70% आमचे जे कवर ग्रीन कवर जे आसा आमकां आज पळोवपाक मेळटा. शिक्षणा संबंदी बी गोंय जें आसा पळय न्ही तें गोमंतका आपल्या देशांत केरळाच्या फाटोफाट आसा दुसऱ्या नंबराचेर. भाऊसाहेब बांदोडकर आदले पयले मुख्यमंत्री ताजे नंतर बाब प्रताप सिंग राणे हांणी शिक्षणाच्या मळार जें कितें काम केलें त्या अनुसार आमी आज म्हणूं शकतात की यस की गोंय जें आसा हें 2 नंबराचें राज्य आसा शिक्षणाच्या मळाचेर. बाब प्रताप सिंग राणे हांणी घेतिल्लो निर्णय कदंबा बस सेवा आज जाचो फायदो लाखांनी गोंयकारांक सगळे ग्रामीण भागांतल्या गोंयकारांक आज ताचो लाभ मेळटा हे गोंयकार केन्ना विसरचे नात. अशी एक आनी दोन न्ही ते मागीर राज्याचो दर्जो आसूं गोंय आपल्या राज्याक किंवा नंतर मागीर आमचे भाशेचो विशय आसूं हे सगळ्या विशयां संबंदी एक विजनरी फुडाकार घेवन तांणी निर्णय जे घेतले ते नक्कीच लाभकारक गोंयाक जाल्ले आसात आनी गोंयचे जनतेक जाल्ले आसात. हांव आनी चड विशेश न उलयतां. तांकां बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य जेणे करून अजुनूय मुखार गोंयची सेवा करपाचो तांक तांकां मेळुंये आनी कुटुंबा भितर बरे पद्दतीन सहभागी जावपाची तांकां तांक मेळुंये अशें मागता आनी म्हजें नांव उतर सोंपयता. तुमकां परत एकदां देवा कडेन मागता की बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य मेळचें अशें म्हणून. Speaker, sir, I rise to support the motion by Honorable Leader of Opposition, Shri Digambar Kamath, and to congratulate Mr. Pratap Singh Rane on completing 50 long years. Speaker, sir, one of the most respected politicians in Goan politics is our ex-Chief Minister, Shri Pratap Singh Rane. It is not a joke to have completed 50 years as an MLA. And I don't know if anyone can come this close to him in the future. Speaker, sir, he is a person that I've looked up to since the age of 10, when my late father first got elected as an MLA in 1999. A memory I cherish till this day. It was post the passing out parade of the Goa police in the year 99-2000. As the parade ended, the drive back from Valpoi towards Mapsa, Mr. Rane invited my late father to join him on a drive. On the way back, he showed him his farm that was on the way from Valpoi towards Mapsa. And being a young boy, I was so thrilled and excited that being a new MLA, Mr. Rane, being such a senior person, invited him and made him sit in his own vehicle and drove with him all the way back. Subsequently, I've watched him in the assembly sessions from the age of 12, right till getting elected as an MLA myself. I remember in 2004-2005, when the Parrikar government collapsed and Mr. Rane was sworn in as the Chief Minister. I was in the 11th standard, about the age of 15. And somehow within
I felt that he was one of the best and most experienced politicians to lead this beautiful state of Goa. He was the Speaker of this House during the Digambar Kamath-led government, and I watched him conduct the sessions in this House, and I feel that he did his job with passion and class. There is a lot that I've learned and observed from him and the way he has executed his duties, not only as the Chief Minister, but from what I fondly remember as the Speaker of this House. I can proudly say that in my personal opinion, that he has been Goa Legislative Assembly's best speaker that I have seen till this date. Being the youngest member in this House and him being the most senior, I would say I am privileged to have had this opportunity to be an MLA during this tenure and can proudly say to the future generations that we were colleagues. I would like to wish him and his family all the very best. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to support or rather speak on the motion moved by the Honorable Opposition Leader, Mr. Pratap Singh Rane. My experience with him, first let us talk of the good sides. Speaker, sir, when I was in one of the sessions, I remember we were raising two very important bills, and one of the bills which I was raising was on bullfights. And I clearly remember when we were raising that he was one of that men, one of a person who praised me for one of these bills. Ex-Minister Narvekar also had praised me for this bill. This bill was one of the bills which everybody said it won't pass the test of the assembly only, forget about the parliament, because it was coming in the concurrent list. Speaker, sir, I remember one more incident when we were talking on medium of instruction. And I had a very brief fight with Mr. Rane and he was sitting on the chair. On the Konkani, on the issue of medium of instruction, when everybody was talking of grants to all schools, English medium schools, I remember MLA Agnel, he didn't allow him to speak. But somehow I managed fight with him and speak on that resolution which I moved in the House. And he made a mention to me. He says, you are talking nonsense. So I told him, Speaker, sir, I said, I remember me telling him as a young legislator, and I told him in the House, I said, you can't tell me that I'm speaking nonsense. You can only tell me what is right and wrong. People from my constituency will tell me at the time of the elections if I'm speaking nonsense. So this is what I argued with him. But the man understood what sort of intellect and what sort of administration, was, and he knew how to manage it. But these are all instances which, you have, and the good side is, one of his good sides is also was that he would advise you, no, that is wrong. That is right. So I look upon him that he will be, and although somebody made a mention, Michael Lobo made a mention, I know Cabral always has the last laugh. He's a very intelligent man. But he made a mention that he acquired a lot of lands. Kadamba also, he acquired a lot of lands. But when you acquire land, there is one issue. You make enemies with a person whose land is acquired. All those issues are there, but ultimately there is one justice which you get at the end of the day. Somebody praises you in the House. And I would love to be in such a position. I pray and that I am in such a position when somebody praises me. I know Cabral will not praise me because he is talking me now. But in spite of that, I would love to be in such a position. I pray that, he's an example for all of us. Although, even at one stage, he made a mention of people from London. He says and there was a big issue. There was a big issue. But his intention was not such, that I would say. Because I was the first person who went and told him, sir, you have made a mistake. Don't say that. They will get insulted. I was the first guy to when he was sitting on the opposition chair, I went and told him first. But certainly he didn't mean that. All these issues summing up and making, having that experience of
coming to the 50th year of legislator is an achievable, is an unachievable target, at least for me. I don't think I will be able to achieve it. I don't think a lot of people will be able to achieve it. But we hope that he's an example and that we also get an opportunity one day like him. And he is an example for us that one day somebody will praise us in the house for doing work, for doing good work. Like for example, everybody doesn't remain the same day. Every rise has a fall. Every fall has a rise. Everybody has their own, destiny, what the person on top has created for him. I wish him all the best. I wish him good health. I wish him happiness. I wish him whatever he wants. And we are able to, somehow one day reach his, we all, I'm not saying myself, I mean, all of us have an opportunity to reach his stage. Thank you, Speaker, sir. Babazu. स्पीकर सर, आमचे साहेब जे बाब प्रताप सिंग राणे हांकां ह्या विधानसभेन 50 वर्सां पूर्ण जाता म्हणून जो अभिनंदन ठराव मांडला ताका तेंको दिवपाक सुरू जाता फुडलो जोश आहा ताका त्या ठरावाक हांव सपोर्ट दिवपाक उबो रावलो आसा. आमची तितले लेवल ना तेजे बद्दल उलोवपाचें, पण तेजें कार्य आमी खूब वर्सां पर्यंत पळयत आयिल्लें आसा. म्हाका एक याद येता, ती खरी गोश्ट जाल्यार आमचो बाब प्रताप सिंग राणे सांगतलो, नाल्यार सायडीक दिगंबर बसला, नाल्यार आनी कोण कोण लिडर आहा ते सांगू शकता. जेन्ना हांव बाबू नायकाचो कार्यकर्तो आसलोलो स्पीकर सर, तेन्ना एमजीचें राज्य जावन, पयलीं एमजीचेंच राज्य येतालें, काँग्रेसचेंय नासलेलें. आनी जेन्ना प्रताप सिंग राणे जेन्ना काँग्रेसीन येवपा जातलोलो, म्हाका याद येता बाबू नायकाची तेन्ना ते जेन्ना प्रचाराक भोंवपाक लागले आनी मिटिंगी जावपाक लागल्यो, गव्हर्मेंट जावचे पयलीं तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें आमचो चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे जातलो म्हणून. हें बाबू नायकालें तेन्ना हांवें म्हाज्या लायफान पळयलें. पयलो मनीस प्रताप सिंग राणे जो एक नांवान काँग्रेसच्या पार्टीचें गव्हर्मेंट जालें आनी तांकां चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे मेळ्ळो. म्हणजे इतलो गोंयभर घराघरांनी पावलो आनी घराघरांनी तेजो प्रचार जाल्लो आनी लोकांक जाय पडलें की चीफ मिनिस्टर गोंयचो जातलो जाल्यार प्रताप सिंग राणे जावचो. आनी तेजेरूच काँग्रेसीक तेन्ना मेजॉरिटी मेळ्ळी आनी प्रताप सिंग राणे हो चीफ मिनिस्टर जालो. तेन्ना आमी पळयताले की ऑपोजिशन तितले दम नासलोलो, थोडेच लोक येताले निवडून. काँग्रेस सारकी फुडें गेल्ली. हांवें तेजें कार्य पळयलां जेन्ना आमी सोशल फिल्डान काम करताले. आमी ग्रासरूटातून आयिल्ले मनीस. तेन्ना 20 पॉयंट प्रोग्राम, आतां पावसकारान तेजो उल्लेख केलो. आमच्या सालसेतीन तेन्ना सारको डिमांड आसलोलो की गरीब जे लोक आसात ते आमच्या दिगंबर कामत गेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा मडगांवची, त्या एरिया भितर खारेबांद आसले, खारेबांदार, बांदार अशे लोक रावताले चिखलान, पावस आयल्यार बुडटाले. त्या लोकांक प्लॉट दिवपा खातीर हांव तेकडे गेल्लो आनी बाबू नायकाकय सांगलें की ह्या लोकांक खंय तरी शिफ्ट कर, तांकां खंय तरी बरी घरां बांदून मेळची. आनी तेन्ना एससीतले लोक खूब आसलेले भितर. तेन्ना तेणें तेंचो जो प्रश्न आहा तेंचो तेणें घेतलो आनी दवल्ली असल्या गांवांत 20 पॉयंट प्रोग्राम जो लुईजीन फालेराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसलेली, कमीज 130 प्लॉट थंय आमकां दिले. सेरावली ह्या जाग्यार कमीज 80 प्लॉट दिले. आज ते घरां बांदून थंय आसा आनी आज ती कॉलनी सुद्दां एकदम बरी जाल्ली आहा. हें कार्य तेंच्या हातांतल्यान जाल्लें. हांव जेन्ना
तेन्ना हांवें पळयली की प्रताप सिंग राणे जे तेजो आवाज आनी जी सेक्रेटरीएट जी ओल्ड आसलेली आमची ती विधानसभा जे आमदार आसलेले ते विधानसभेन जे उलयताले पळय 2-2 वरां 3-3 वरां डिस्कशन जाताली सारकी व्हडली आनी 12-1 पर्यंत सुद्दां विधानसभा चलताली मागीर विधानसभा हांगा शिफ्ट जाली बीजेपीने स्पीकर प्रताप सिंग राणे रावलो आनी तेन्ना हांवें पळयलें अख्खे विधानसभेचे जे कार्य आसलेलें तें चेंज जालें सगळ्या बाबतींत जे 3-3 वरां 4-4 वरां जे उलयताले थंय एक डिसिप्लीन आयली कारण स्पीकर आनी ताचे फुड्यान आनी चड उलोवपाचें ना म्हाका सुद्दां 2-3 फावटी बसयलो चड उलोवप ना कायद्याचें उलय कायद्याच्या पॉयंटान उलय आनी तूं डिस्कस कर कितें आहा तें जशी ती भाशणां जाल्यार आमी तेन्ना विधानसभा पळोवपी ती भाशणाचे तेच आमी धरून हांगा येवन हांगाय ती भाशणां सोंपपाक पळोवपाक लागले पण आमकां एलावड करूं ना पण तुवें हें कार्य बरें केलें हेजे नंतर सगळे स्पीकर जाले तेंच्यांनी त्यो डिसिप्लिना तेंच्यांनी फॉलो केली पण एक की नांवान खाली नांवान प्रताप सिंग राणे हेजे वयल्यान काँग्रेसीन गव्हर्मेंट केल्लें हें म्हाका याद आहा बाबू सिप 5 मिनटां पुरो तुका 5 मिनट पुरो 5 मिनटां वाडयता 5 मिनटां Under rules of the procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting house by 5 minutes. The motion is that duration of the sitting of the house be extended by 5 minutes. Those in favor say aye. Those against say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. हे पयली फावट हांव गोंया भितर पळोवपी ज्यांच्यांनी जी कार्य केलें लोक तेजे फाटल्यान आसतात ज्या रितीन प्रताप सिंग राणेन काम केलां जे नांवान तो चीफ मिनिस्टर जाला त्याच प्रमाणे आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर त्याच प्रमाणे चीफ मिनिस्टर जालो नांवाचेर अशें नांवाचेर चीफ मिनिस्टर जावपी खूब कमी आसात आनी म्हाका उमेद आहा आजचें सरकार त्याच लेवलाचें चलता फुडलो एक चीफ मिनिस्टर होतो आमचो डॉक्टर सावंत 100% जातलो हेजे बद्दल डावट ना कार्य घेवन वयता तें काम करून दाखोवंक शकता आनी तो चीफ मिनिस्टर जावंक शकता हांव आमच्या प्रताप सिंग राणेक परबीं दिता की ताका देवान भरपूर आयुष्य दिवचें तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 देव बरें करूं The house is adjourned up to 4:30 p.m.
सेरुला कोमनिदादी उपरांत आतां पिळर्न कोमनिदादीन जाल्लो भ्रश्टाचार उक्ताडार येवपाक लागला. पिळर्न सिटीजन फोरमच्या वांगड्यांनी पिळर्न कोमनिदादीन घडिल्ल्या भ्रश्टाचाराचेर उजवाड घातला. इतलेंच न्ही जाल्यार ह्या संबंदान गोंयच्या मुखेलमंत्र्या सयत संबंदीत हेर खात्याकूय पत्र बरोवन कारवाय करची मागणी केल्या. कारवाय ना केल्यार न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी पिळर्न सिटीजन फोरमान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो आदेशाक फाटो दिवन शेती खात्याची हजारांनी सुवात पिळर्न कोमनिदादीन विकल्या खंय. इतलेंच न्ही जाल्यार शेती खात्याक कुशीक करून स्वताच्या नांवार सुवात केल्ल्या गोंयांतल्या एका फामाद आस्थापनाच्या जाग्यार शेती खात्याचें नांव 1/14 उतार्यान घालपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. थंयसरूय शेती खात्या बरोबर खाजगी आस्थापनेचेंय नांव घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या प्रकरणान पिळर्न कोमनिदाद, थळावे पंच, महसूल खातें आनी शार आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी घुस्पिल्ले आशिल्ल्यान तांचेरूय कारवाय करपाची मागणी पिळर्न सिटीजन फोरमान केल्या. एग्रीकल्चर आनी कोमलिदाद हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले. तेजे उपरांत कोमलिदाद हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फोम्यान जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिवील कोर्टान गेले. सिवील कोर्टान वचून तेंच्यांनी आपलें पेटिशन फायल केलें की तें नांव काडपाक. पूण सिवील कोर्टान कितें केलें, सिवील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें, काडूंक ना. म्हणून ते सिवील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोमलिदाद हायकोर्टान गेले. हायकोर्टांनी एग्रीकल्चराक तेच सुवातेर दवरलें. ते हेणेन पळय सिवील कोर्टान पळय जजमेंट दिल्लो तोच जजमेंट हायकोर्टान राखलो. आनी फोमेंतो म्हणजे एग्रीकल्चर लँड आनी कोमलिदाद हांकां दोगांकूय इक्वल शेअर म्हणजे दोगूय तेजे दोनी. मागीर कितें जालें 2018 व्हडलो घोटाळो केलो. 2018 एग्रीकल्चराचें फोमेंट नांवूच काडलें. एग्रीकल्चर फोमेंतो म्हण आसलें पळय तें नांवूच काडलें. हें कोणें काडलें? हें काडपाक अधिकार फकत मामलेदाराकूच आसा. कित्याक सिवील कोर्टान काडूंक ना. सिवील कोर्टान सांगूंक ना, हायकोर्टानूय सांगूंक ना. हायकोर्टाचे सिवील कोर्टाची ऑर्डर आसतानाय तांकां भायर मारून तेंच्यांनी हें काम केलें. उपरांत तेणी कितें केलें, ही पळय ही पंचायत TCP हेंचे कडल्यान NOC घेतल्यो. कितें करपाक, हो व्हडलो घोटाळो करपाक. 35,000 स्क्वेअर मिटर लँड आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे पळय 2021 हें 14 फॉर्म काडलें. हें घोटाळो करून 14 फॉर्मार परतें नांव हाडलें. 2012 नांव आसलें, 2018 नांव काडलें आनी 2021 नांव परतें घातलें. आनी हें काम चालू केलें. हें आतां बांदकाम चालू आहा थंयसर. नाल्यार आमी कोर्टान वयतले, हायकोर्टान. हय 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 आमी हायकोर्टान वयतले. आमचो डिमांड हे मनीस पळय जे आहा हांकां सजा जावंक जायी. हें फ्रॉड व्हडलें. 14 फॉर्मा वयलें नांव काडून आपलो सगळो स्वार्थ सादून परते 14 फॉर्मार नांव हाडप म्हणजे व्हडलो घोटाळो. आमी हें आयकलेलें की कोणी लंडनाक आसता, जर्मनाक आसता, तेंच्यो सुवात्यो फ्रॉड करून ते कितें हें नांव. पूण हे पयले पार्ट गव्हर्मेंटाची सुवात गव्हर्मेंटाचे सर्वंट लुट्टात. हें पयले पार्ट गोंयान व्हडलां. हय आसा न्हू. तें पुर्तुगेज टायम आसतना आहा. हें फोमेंतो म्हणटा पळय तें पुर्तुगेज टायमान नांव. आतां एग्रीकल्चर न्हू. आमी हें पळय हाडला न्हू हायकोर्टाची पळय ऑर्डर हाडल्या. आमी हायकोर्टाची जी ऑर्डर घेतल्या आमी हांडा ITI ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घेतल्या मागून.
तेंचे कडल्यान घेतल्या हय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमी अंडर आयडिया मागोन कित्याक हें 2018 जाल्लें आमचे कडेन ही ऑर्डर नासली हायकोर्टाची म्हणून आमी ओगी रावल्ले.
Honorable Speaker. Dayanan Sopte. Speaker sir, I rise here to support the congratulatory motion moved by our honorable opposition leader. आज खरेच बरेचदा ज्या आदरणीय व्यक्तीन या सभागृहात कंटिन्यू 50 वर्षा या सभागृहाच्या माध्यमातून जनतेची जी सेवा केली, आपल्या मतदारसंघाचीच नाही तर संबंध गोयच्या जनतेची, आणि खरंच आमच्यासारख्या एक शिकण्यासारखी खूप गोष्टी त्यांच्या स्वभावान त्यांच्या कर्तृत्वान आम्ही प्रामुख्यान हांव तरी लागच्यान पळयल्लें आसा. पयलें म्हणजे ते मुख्यमंत्री असताना ह्या सभागृहान सभापतीची भूमिका बजयता असताना, ओपोजिशन लिडर म्हणून काम करता असताना ज्या पद्धतीन ते काम करताले, ते त्यांचो काम करताना एक स्वभाव, शब्दाचेर वचप आणि त्याच बरोबर धाग म्हणटात पळय, सभागृहान डिसिप्लीन मेंटेन करपाक, सगळ्याक कंट्रोल कशें करप, एक शिकण्यासारखे खूपच गुण तांच्यान आसात. ह्या गोंयची जनता आणि ह्या गोंयच्या खातीर, ह्या गोंयची जनतेक वेगवेगळ्या पद्धतीन न्याय दिवच्या खातीर तांच्यांनी आपल्या कारकिर्दीन वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळी कॉर्पोरेशनां तांच्या कारकिर्दीन तांच्यांनी तयार केली. तातले त्यात कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गोंयच्या जनतेचे हित लक्षात धरून वाहतूक क्षेत्रान बऱ्यापैकी सर्वीस ह्या गोंयच्या जनतेक मेळची, आणि त्याच बरोबर बेरोजगारी काही प्रमाणात पयस करच्या खातीर कदंबा ट्रान्सपोर्ट महामंडळाची तांच्यांनी स्थापना केली. ह्या गोंयच्या शेतकरी भाव आहात, ह्या तांकां खऱ्या अर्थान न्याय दिवच्या खातीर ह्या गोंयचे भुमीन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शेत लावचे, प्रामुख्यान ऊस रोवचे, हाच्या खातीर संजीवनी साखर कारखानो खंय तांच्यांनी ताची निर्मिती केली. तितल्यारच थारोवंक ना, ह्या गोंयची कला आनी संस्कृती टिकून धरच्या खातीर ह्या गोंयान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरे कलाकार जे आसात, ह्या कलाकारान त्या त्या कला क्षेत्रांत त्यांच्या आंगण आसले कलेक न्याय दिवच्या खातीर कला अकादमीची स्थापना केली. आज आमी पळयतात प्रामुख्यान आज ज्या कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष आसा, गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंय एक टुरिस्टीक स्टेट आणि टुरिजम इंडस्ट्री वाडोवच्या खातीर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची त्यांच्यांनी स्थापना तेन्ना केली. आणि हे करता आसतना तांच्यांनी एक गोष्ट लक्षात दवरली की ह्या गोंय आणि गोंयकारां खातीर वेगवेगळ्या माध्यमातून गोंयाक फुडें व्हरच्या खातीर वेगवेगळे मोठे मोठे सरकाराचे प्रोजेक्ट घेवच्या खातीर जी जमीन जाय आसता, आणि ही जमीन राखून दवरपाचें काम इन लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर लँड तांच्यांनी ह्या गोंयान ह्या गोंयच्या सरकारी वेगवेगळ्या सरकाराच्या माध्यमातून जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक जाय हाच्या खातीर तेणी राखून दवरली. म्हणूनच आज ह्या गोंय राज्याचे म्हणजे राज्य चलयता आसतना आमचे खुबशे आदरणीय मुख्यमंत्री जावन गेले, तेंच्यांनी त्यांच्या राखून दवरल्या त्या जमनी खातीर वेगवेगळे मोठे मोठे प्रकल्प ह्या गोंयान हाडले. इतलेच न्हय तर बारीक सारीक ह्या गोंयान कलाकार आहात, आर्टिस्ट आहात, ह्या आर्टिस्टाक न्याय मेळच्या खातीर तेंचे खंय तरी जीवनमान वाडोवच्या खातीर गोवा हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हे तांच्यांनी स्थापन केले. म्हणजे वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनाची स्थापना करून त्या त्याच कॉर्पोरेशन माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून ह्या गोंयची जनतेक आणि ह्या गोंयची जी जी मागीर ती शेतकरी असो, कलाकार असो,
बारीक सारीक हँडीक्राफ्टच्या माध्यमातून व्यावसायिक असो ते ल्हानशे कलाकार असो यांची सगळ्यांची बऱ्यापैकी सेवा करपाचें काम तेंच्यांनी आपल्या ह्या जिवनान केल्लें आहा. आमी ह्या सभाघरान खुबशे नवीन आसात. साहजीक आसा पयली सुवातेर हांव 2007 ह्या सभाघरान जेन्ना हांव आमदार म्हणून आयलो तेन्ना पासून तांकां हांव पळयता, प्रत्यक्ष पळयता. पण तेच्या पयलीं तांकां खंय तरी पयसच्यान हांव पळयतालो, आयकतालो, वाचतालो. पण आज सुद्दां दयानंद सोपटे ह्या सभाघरान कांयशे गुण तांच्यांतले घेवपाचो प्रयत्न केलो. तांचे वागणें, तांचे इतराशी बोलणें म्हणजे उलोवप आनी हे सगळें मेंटेन करता आसतना धाक म्हणजे भंय कसो आसचो, डिसिप्लीन कशी मेंटेन करची, हे सुद्दां तेंचे एक शिकण्या सारके बरे गुण आमी शिकून घेतले. म्हाज्या सारकेल्या एक ह्या सभाघराच्या मेंबरान शिकून घेतलेत. खरेंच आज अभिमानान सांगाचें दिसता एक इलेक्शन निवडून येवप हे कितले कठीण आसता आनी कंटिन्यू गेली 50 वर्सां म्हणजे 10 टर्म निवडून येवप हेचे वचून आमच्या सारकेल्यांनी जाणून घेवपाक जाय. जनतेची सेवा करता आसतना ह्या राजकारणाच्या माध्यमातून संयम कितको बाळगचो पडटा, लोकांक कशें सांबाळचें पडटात, रिस्पेक्ट कितलो दिवचो पडटा आनी हे सगळें करता करता लोकांची मनां कशी जिखची पडटात आनी परत परत तेंची मतां घेवन निवडून येवंक शकतात. अशें ज्वलंत उदाहरण अशें आदरणीय आमचे बाबा म्हणजे नांवय घेवपाक आमकां म्हाज्या सारकेल्याक शोभना अशें एक ज्वलंत उदाहरण आहा. तांचें सहकार्य, तांचे अशेच पद्दतीचें आमकां आमच्या सारकेल्याक शिक्षण हेचे फुडें मेळचें हेच्या खातीर हांव देवा कडेन मागतां की देवान तांकां हाचे फुडें बऱ्यापैकी आरोग्य दिवचें, खूब आयुश्य दिवचें आनी आरोग्य आनी आयुश्य दिता आसतना आनंदात तांकां ठेवचें. आनी हे करता करता ज्या पद्दतीन ह्या सभाघराच्या माध्यमातून ह्या गोंयच्या जनतेक जे फुडें हाडलें आनी खंय फुडें हाडपाक जनतेक आनी त्याच बरोबर ह्या गोंयान फुडें व्हरपाक देवान बऱ्यापैकी तांकां आशिर्वाद दिवचो आनी तेंच्या सारकेचो आशिर्वाद तेंचो आशिर्वाद आमच्या सारकेचेर सदैव मेळचो अशीच देवा कडेन मागणी करता आनी म्हाजी एक ह्या कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाचेर भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. विनोद पालेकर. सभापती महाशय, या राजकारणामध्ये गौरवपर प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी आज उभा आहे. हा प्रस्ताव माननीय विरोधी पक्षनेते श्री दिगंबरजी कामत यांनी ज्यांच्या राजकीय जीवनाच्या आयुष्यावर राजकीय जीवनामध्ये त्यांनी जे जे कार्य केलेलं आहे त्याच्याबद्दल त्यांचा उल्लेख करण्यासाठी एक या सर्वोच्च अशा सभागृहामध्ये ही एक चर्चेच्या स्वरूपात हा त्यांचा इथे उल्लेख करण्यात आलेला आहे आणि तो इथे मांडत असताना मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. गरज लागते आणि ती व्यक्त करीत असताना एक प्रामाणिक उद्देश, एक प्रामाणिक हेतू नजरेत समोर ठेवून हा एक अवलिया राजकारणी माननीय श्री प्रतापसिंगजी रावजी राणे, हे नाव एवढं मोठं आहे, हिमालयाची उंची लाभलेला, राजकीय जीवनामध्ये बहुधा केवळ या राज्यातीलच नव्हे तर या देशाच्या राजकारणामध्ये सर्वात बुजुर्ग असं व्यक्तिमत्व, ज्यानं एक आदर्श घालून दिलेला, मला कळू लागल्यापासून ज्यांचं नाव मी नेहमी अग्रक्रमाने घेतो राजकीय जीवनामध्ये, ते माननीय श्री प्रतापसिंगजी रावजी राणे. हे नाव उच्चारताना
एक अतीव आदर मनामध्ये उत्पन्न होतो. या माणसाने केवळ राजकीय जीवनच नाही तर हा उत्तम असा शेतकरी आहे. गुराढोरांबद्दल आत्मीयता असलेला असा हा अवलिया माणूस. यानं गायी आपल्या गोठ्यात कशा ठेवाव्यात हे एक आदर्श उदाहरण या गोमंतकामध्ये घालून दिलेलं आहे. ज्यांना जनावरांबद्दल अति प्रेम आहे अशा तऱ्हेचा हा माणूस. याच्याबद्दल किती बोलावं. मी संगीताचा व्यासंगी असल्यामुळे त्यांची संगीताबद्दलची एक श्रद्धा आहे ते मला माहीत आहे. माझे गुरु पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांना नेहमी त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल नेहमी आदर असायचा. आणि अशा बहुरंगी बहुढंगी व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलत असताना जी भावना माझ्या मनामध्ये आज येत आहे, या माणसाने या गोमंतकाच्या बाबतीत जे जे कार्य केलेलं आहे ते खरोखरच उल्लेखनीय आहे. गेली 49 वर्षे ज्याने अव्याहतपणे राजकारणामध्ये एक कसा परिपाठ घालून दिलेला आहे, कसं जीवन असावं राजकारणामध्ये, आम्ही त्यांना आमचा आदर्श मानतो. मी तर माझ्या जीवनामध्ये त्यांना अग्रक्रम देतो, कारण या माणसाने माझ्या जीवनावर एक स्पर्श केलेला आहे. आणि अशा तऱ्हेचा हा अवलिया माणूस, अवलिया राजकारणी खूप असतात, पण या माणसाने राजकारणामध्ये जे कार्य केलेलं आहे, या गोमंतकाबद्दल जी सेवा त्यांनी बजावलेली आहे, त्या सेवेची खरं म्हणजे कदर व्हावी तशी झाली नाही असं मला वाटतं. पण गोमंतकीयांच्या मनाबद्दल ज्या भावना आहेत त्या भावना शेवटपर्यंत त्यांच्याबद्दलच्या तशाच राहतील. बोलण्याबद्दल खूप आहे, कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलणं म्हणजे एक अध्याय होऊ शकतो. आणि याच्या पुढे सभागृहामध्ये बजेट वगैरे या गोष्टी येणार आहेत. त्यामुळे शेवटी एकच सांगू इच्छितो की ज्या माणसाने या गोमंतकाची इतकी वर्षे सातत्याने, आज 50वे वर्ष आहे आणि 50व्या वर्षात पाऊल ठेवलेलं आहे, त्यांच्या उर्वरित आयुष्यामध्ये मी परमेश्वराकडे जीवेत शरदहा शतम, केवळ शतमच नाही तर त्यांच्या पुढेही जाऊन त्यांना परमेश्वराने उर्वरित आयुष्य सुखाचं समाधानाचं देवो, एवढं सांगून माझे 2 शब्द मी पुरे करतो. धन्यवाद. निलेश काब्राल. Sir, I rise to support the constitutional motion moved by the leader of opposition, Sri Digambar Kamath. Completing as a legislature is an achievement, and that also continuously is another achievement. I think there will be very few legislatures in the country who have achieved this feat. I was not even born when Honorable Pratap Singh Rane ji became an MLA. But in whatever span of my political life I have seen, there are a lot of things which each one has contributed, but I think as a person, he has foreseen what was the best for Goa. Everybody has spoken, everyone has spoken on what he has done, what he has achieved, and what was his foresight for the state of Goa. I think tourism, which has progressed so much, is because of his foresight, which he had seen then and made the developments, and that is why the land today in Goa is almost more than the price of gold. In every part of Goa is only because of the way tourism progressed under his leadership. Today, we see a lot of things, what he had established then, with the foresight vision of giving the best to the people of Goa.
we all feel that we are in the political class. But in my political career of so many years, I have seen that Mr. Rane ji has always spoken to the point, spoken when required, and spoken what is the best for the state of Goa. I have seen other colleagues of his who speak only for the sake of speaking, to bring highlighted in the next day in the newspaper or to be highlighted in the social groups. But I think Honorable Pratap Singh Rane ji has always spoken his heart out for the betterment of Goa and Goans. With these few words, because there are a lot of things to speak, but he has requested everybody not to speak much. But I want to be part of his 50 years, which he has comments from yesterday actually. And I was speaking to my colleague, Sri Vishwajit Rane, who said that the day we celebrated his first birthday, Honorable Legislator Sri Raneji was inducted as the minister that day. So I think it's an achievement on all sides. I wish him all the best. May he continue guiding all of us in the right spirit of democracy and in the spirit of taking Goa to a direction which he always wanted to take it to greater heights. Thank you, Speaker, sir. Govind Gowde.